मोपा विमानतळा खातीर RFQ गडबडीन काडला. तातूंत रियल इस्टेटीचो स्कॅम आसा. एका व्यक्तीक फायदो करून दिवपा खातीर गडबडीन हो RFQ काडला असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. परिकाराक विमानतळाचें पडिल्लें ना, ताका फक्त रियल इस्टेट वाल्यांचें पडलां असो आरोप विजयान केला. RFQंत चुकीची म्हायती दिल्या अशें तो म्हणटा. विमानतळा खातीर एनवायरॉन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करचो असोय विजय मागता. सगळ्या गोंयकारांच्या मनात एक प्रश्न पडटा की मोपा खातीर टेस्ट कित्याक घेतली. पयलीं विदाउट EIA यू हॅव एन RFQ, विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स यू हॅव लँड एक्विजिशन. नाव द RFQ सेज दॅट 77 acres of land is to be acquired for commercial activity close to the airport, where government is thinking of giving 4 FAR. हे म्हणिल्लें आहा तांणी. हांगा 2 म्हणल्यार कमर्शियल, डबल कमर्शियल FAR दिवपाक तयार आहा. हो जागो एक्वायरूच करूंक ना. एक्वायर करनासतना पासून तो RFQ काडटा. हातून डेटा फॉल्स डेटा आहा. फॉल्स डेटा म्हळ्यार 197% एअर ट्रॅफिक वाडटलो गोंयांत म्हणून तांणी सांगिल्लें आहा. When Boeing and Airbus, which are the top companies of in the civil aviation field, in the aircraft industry, their outlook says that air traffic in India will grow at around 9%. So 197% खंयच्यान हाडले. So it means that the figures even which have been produced by the government in this RFQ can't be trusted, and the government itself says it. All this haste for coming out with the RFQ, for pushing the MOPA project based on false assumptions, is only because it is a real estate scam. सगळी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जावची, पब्लीक हियरिंग जावची आनी मागीर प्रोजेक्ट करचो. आनी जर करना जाल्यार इट इज व्हेरी क्लियर that government wants to push this to make some money. कुडण्या साखळेच्या सर्वेश शांताराम मळीक आनी ताच्या मानायन मेळून विकास मळीकाचेर कोयतेन हल्लो केलो. पीडित विकासाक GMCत घाला. सर्वेश मळीकाच्यो म्हशी विकासाच्या भाटांत येवन लुकसाण करताल्यो. मात सांगून पासून कोण आयकना म्हूण विकासान पुलिसांक आनी उपरांत पंचायतीक कळयलें. पंचायतीन ताका म्हशीक बांदून दवरपाक सांगलें, पूण म्हशी बांदले उपरांत सर्वेशान येवन ताचेर हल्लो केलो. सध्या दोगूय आरोपी फरारी आसात. कुडण्या साखळेच्या सर्वेश मळीकान शुक्रारा सांजे विकास मळीकाचेर कोयतेन हल्लो केलो. हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्ल्या विकासाक पयलीं साखळेच्या भलायकी केंद्रांत आनी उपरांत GMCत घालो. साहेबान म्हाका पयलीं सांगिल्लें साखळे कितें म्हशीक धरून दवर म्हणून आनी कंप्लेंट कर म्हणून हांवें म्हशी बांदली आनी परत कंप्लेंट करपाक गेलो. आनी साहेब म्हणटा म्हाका आतां आपल्या ते लागना म्हणटा, तूं पंचायतीन कर म्हणटा. म्हणून हांवें पंचायतीन केली, सेक्रेटरी आनी सरपंच. तांकां कंप्लेंट करी एक तेंच्यांनी म्हायती दिला हे आनी एक तेंच्यांनी दवरली आनी ताका आफोन हाडलो. ताका आफोन हाडटकूच म्हाजें खाल्ला तें खूब खाल्ला म्हाजें न्हू. मागीर 25 घड उडयल्या. मागीर लुकसाण खूब जालें. पयलीं तो सरपंच आसलो पळय, थंय बी ताका आफयलो, म्हाका आफयलो. म्हाका सांगता तुका 100 रुपया दिता म्हणून. म्हाजें उत्पन्न कितकी खाल्लें आनी 100 रुपया दिता म्हणून. तेच्या म्हणून हांव बी हें केलें. हांव म्हणलें तर उठलो आनी हांव म्हाजी वय मोडलेली न्हू, परत रातची भरची ना म्हणून हांव परत बांदपाक गेलो. हांव वय बांदता थंय चोडो येयलो आनी ते काम करता पळय गाडी एक आसता गाडी, तो येयले गाडयेन. म्हाका म्हशी कित्याक बांदले हांवें म्हणटा पळय मरे कितें केलां तें खाल्ला तें. गेट उगडटालो, गेट उगडली आनी भायर येयला भायर हांव म्हाज्या आंगार येयलो जावं दोगूय जाण. म्हाका गट धरलो, म्हाजे कडेन पयता आसलो काम करीत ना वयचें म्हाजे कडेन पयता आसलो. काडून घेतलो आनी एकट्यान गट धरलो त्या गाटयान. आनी ते सर्वेश मळी म्हणटा पळय तेणें मागीर धप्पो मारलो. तेन्ना वांगडा सकयल पडलो आनी मागीर तो पळो. मागीर पुलीस कंप्लेंट केली. दिवचले पुलिसांनी आरोपी आड कागाळ नोंद केल्या. दोगूय आरोपी सध्या फरारी आसात. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी पंच जोसेफ सिकारा मदीं परत एक फावट पेटलें. गौरावाड्यार रस्त्या पोंदा लायटीचे केबल घालपाच्या कामावेल्यान तांचे मदीं वाजलें. वीज खात्यान पंचायतीची मान्यताय घेवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन काम बंद उडयलें. पूण ह्या कामाक 9 म्हयन्या पयलींच मान्यताय दिल्ली. ताका लागून परत मान्यताय घेवपाची गरज ना अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. आपलो उदरगतीक विरोध ना, आमदार बेठोच राजकारण करता अशें जोसेफ सिकेर म्हणटा. कळंगूट गौरावाड्यार रस्त्या पोंदा लायटीचे केबल घालपाचें काम चल्लां. हें काम पंच जोसेफ सिक्वेराच्या वॉर्डान चल्लां. वीज खात्यान पंचायतीची मान्यताय घेवंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन हें काम बंद उडयलें. हाचे वेल्यान आमदार मायकल लोबो सुवातेर गेलो आनी काम सुरू केलें. ह्या कामा खातीर 9 म्हयन्या पयलींच मान्यताय घेतिल्ली अशें तो म्हणटा. हे काम आमी around 9 months back we had started this work.
all the left out roads in Kalangut. Now this work actually originally started around 9 years back when ex-MLA Agnello Fernandez was there. At that particular time, all underground cabling work in Kandolim had successfully completed. In Kalangut, पंच member Joseph Sikvera had stopped the work. वीज खात्यान कळंगूट पंचायतीक एक पैसो दिवंक ना. आपलो उदरगतीक विरोध ना अशें पंच जोसेफ सिकेरान सांगले. The panchayat or Joseph Sikvera has not stopped the work. We have issued a letter to the assistant engineer Kalangut stating that without the prior permission of the panchayat, he has carried out digging of the panchayat road with a JCB, thereby causing obstruction to the public, pedestrian and the vehicular traffic. MLA wants just publicity. He doesn't want to do development. I have made a letter to the engineer saying that we are for development and his compliance should reach our office within 2 days. As far as the electricity department is concerned, not a single paisa is paid to the panchayat of Kalangut. केबलिंगाचे काम चालू आशिल्ल्यान गौरावाडोच्या 40 घरांक सारकी लायट ना. वॉर्ड मेंबर जो गावरावाड्याचो वॉर्ड मेंबर जो आसा जोसेफ सिकेरा आपणाच्या घरा कुशीक ताणें ट्रान्सफॉर्मर हाडून बसयलो तेका बरोबर लायट येता. आतां हांगासर जवळ जवळ समजे 40 घरां आहा आनी तांकां घरांक ह्या लायट सारकी ना. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.